नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 3 दिसांच्या एकवा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाक जाली सुरवात। नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवपाची मोख दवरीत महोत्सवाचे आयोजन। कला अकादमीचे काम पुराय जावपाक आता फुडल्या 45 दिसांची नवी मुजत काम निमण्या पावण्याचेर मंत्री गोविंद गावडेन दिली माहिती। जम्मू काश्मीरात सापडलो लिथियम आयनाचो सांठो। आर्थीक नदरेंतल्यान संवसारभरांत वाडटली भारताची तांक। इस्रोच्या सगळ्यांत ल्हान SSLV D2 रॉकेटाचे यशस्वी प्रक्षेपण। 3 उपग्रहांक घेवन सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान जाले लॉन्चिंग। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत शुक्रार सावन 3 दिसांच्या फिश फेस्टिवलाक सुरवात जाल्या। गोंयची समृद्ध मत्स्य संस्कृती आनी नुस्तेमारी उद्देग चालीक लावपा खातीर तशेंच लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर नुस्तेमारी संचालनालयान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां। कांपाल पणजी हांगच्या सॅग मैदानाचेर 10 ते 12 फेब्रुवारी असो 3 दिसांचो हो एकवा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आसतलो। नुस्तेमारी वेवसायिकांक एकठांय हाडप आनी नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवप होच ह्या महोत्सवाचो मुख्य हेतू आसा, अशें नुस्तेमारी संचालनालयान कळीत केलां। ह्या मत्स्य महोत्सवान नुस्तें मोग्यां खातीर वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें खावपाचे स्टॉल्स घातल्यात। तशेंच ह्या महोत्सवाचें खाशेलपण आसा तें म्हळ्यार फिश एक्वेरियम। ह्या एक्वेरियमांत आशिल्ल्या चायना, साऊथ अमेरिका, आफ्रिका, साऊथ ईस्ट एशिया, म्यानमार ह्या देशांतल्या विंगड विंगड मत्स्य जातींची नुस्तीं पळोवपाक शुक्रारा लोकांनी गर्दी केली। गोंयांत एक्वाकल्चर करून केल्ल्या नुस्त्याच्या उत्पादनांक व्हडा प्रमाणांत बाजारपेठ मेळूंक शकता। ते खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी ह्या वेवसायान फुडें सरूंक जाय अशें नुस्तेमारी मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। तशेंच नुस्तेमारी वेवसायाच्या उदरगती खातीर सरकार जायती मजत करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। कला अकादमीचे काम फुडल्या 45 दिसां भितर पुराय जातले अशी नवी मुजत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। कला अकादमीचे काम लागीं लागीं पुराय जाला, फकत तांत्रीक काम करपाचें उरलां, मंत्री गोविंद गावडे हाणें सांगलें। कला अकादमीची बऱ्यान बरी वास्तू गोंयच्या कलाकारांक दिवच्या हेतान कला अकादमीचें काम केलां अशें गावडेन ह्या वेळार म्हणलें। कला अकादमी ऑलरेडी आमचे फायनल स्टेजीचेर आमगेले पावला आसा। फक्त मेन मुख्य ऑडिटोरियम जो आसा ताजे साऊंड इन्स्टॉलेशन, साऊंड चालू आसा, ACचें काम सुरू आसा, लेईंग ऑफ आमचे कॅमेराज, बाकी सगळ्यो ज्यो टेक्निकल ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो फक्त DMK एकूच बाकी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा। ब्लॅक बॉक्स काम जाल्लें आसा, ज्युरी रूम काम जाल्लें आसा, मुख्य ओपन ऑडिटोरियम जो आसा ताचें काम सुरू आसा। फक्त साऊंडाचो जो हो विशय जो आसा तोच उरिल्लो आसा आनी ताका थोडो टेक्निकल गोष्ट आसा। त्यो काही गोष्टी आसता पळय त्यो आमकां वेवस्थीत रित्या ताजो इको, ताजो मागीर एकॉस्टिक्स, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी लक्षांत घेवन तो आमकां करचे, ताका थोडोसो टायम लागता, ते आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा। पूण एकदां जाली न्ही तुमकां दिसतलें की बाबा खरोखरच आमी एक वेगळे कला अकादमी आज भितर सरले। म्हायती प्रमाणे आतां कालचो हांवें रिपोर्ट घेतिल्लो त्या प्रमाणे कमीत कमी आनीक आमकां 40 to 45 days तुम्हाला लागतले अशें दिसता। कारण कशें आसा न्ही, आमी जो पर्यंत सिलींग आमी कवर करपाक शकना, जो पर्यंत आमचे सगळें टेस्टिंग जायसर कळ्ळें न्ही, आनी टेस्टिंग जर आमी पयलूच जर तें आमी इन्स्टॉल केलें आनी पयलूच जर आमी सगळें हें जाता जाल्यार परत बाकीचो मातसो मायनर सुद्दां जर एरर जर आयलो जाल्यार आमकां टोटल आमकां रिमूव करचें पडटा। म्हणजे आमी परांत बीन आमी तशीच दवरलेली आसा। हें जाले नंतरूच काही गोष्टी आमी त्यो काय, बट म्हज्या म्हायती प्रमाणे बीइंग एज अ आर्टिस्ट आनी हे सगळे आर्टिस्ट कला अकादमी खुबशे जाण आज प्रतीक्षेन आसात। थोडोसो काळाव घेवचो इतलें म्हजें सगळ्यांक एक मागणें आसा।
जम्मू काश्मीरा विशीं फामाद कवी आनी गायक अमीर खुसरो हाणें बरोवन दवरला. पृथ्वीचेर जर खंय सर्ग आसा जाल्यार तो हेच भुंयेर. फाटल्या कांय वर्सां दहशतवादी कारवायांक लागून फामाद जाल्ले जम्मू काश्मीर आतां वेगळ्याच कारणाक लागून चर्चेंत आयला. जम्मू काश्मीराचे बुयेन असो खजिनो सांपडला जाका लागून भारताचें नशीब बदलपाक शकता. पुराय संवसारांत भारतीय अर्थवेवस्थेची तांक वाडोवपाक शकता. जम्मू काश्मीरात 5.9 लाख टन लिथियमाचो साठो सापडला. लिथियमाचो हो साठो भारतातल्या वाहतूक उद्देगाक वेगळ्या उंचायेर घेवन वचपाक शकता. कित्याक तर लिथियम नॉन फेरस धातू आसून तो इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बॅटरेन वापरतात. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान दिल्ले म्हायती प्रमाण जम्मू काश्मीरातल्या सलाल हिमाना वाठारात लिथियमाचो साठो सापडला. देशात हाचे एकूण 51 ब्लॉक सापडल्यात. हातूंतल्या 5 ब्लॉकांमदीं लिथियम, गोल्ड, पोटॅशाचे साठे आसात. 2018 सावन आतां मेरेन हे ब्लॉक सोदून काडल्यात. ते खेरीज 17 ब्लॉकांमदीं कोळशाचो साठो आसा. लिथियमाचे जायते फायदे आसात, पूण हाचो सगळ्यांत चड वापर रिचार्जेबल बॅटरी तयार करपा खातीर जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्रान आयज श्रीहरिकोटा सावन सकाळच्या 9:18 सॅटेलायट SSLV D2 यशस्वी प्रक्षेपण केलें. हातूंत इस्रोचे EOS-07 USAचे जानूस 1 आनी चेन्नईत 750 चली भुरग्यांनी तयार केल्ल्या स्पेस किड्स आझादी -2 सॅटेलायटींचो आस्पाव आशिल्लो. We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. Launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकियान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS-7 मिशन. We have confirmation from the Range Operations Director. शुक्रारा केल ब्रागांजा हाणें कार्निवल समितीच्या सरचिटणीस पदा वयल्यान राजिनामो दिलो. फाटल्या कांय दिसांनी म्हज्या हाजिरींतल्यान समितीच्या वांगड्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात. देखून हांवें म्हापसा कार्निवल समितींतल्यान राजिनामो दिलो अशें केल हाणें सांगलें. In the meetings held, I felt it was unnecessary and uncalled for. And it is better that I abstain even, because I have observed that there are hindrances among people, the members over there, with my presence. So in order to have a good and smooth functioning of the committees, it is better that I stay away from the Carnival committee. And I just give them good wishes, whoever is part of the committee. The question was regarding the poster that came out and being publicized basically on different medias. And I have said that on that day I have even mentioned that until you have your subcommittees in place, this shouldn't have gone out. So how can I be aware if I was not told that you are going to sit and put this thing out? I cannot say that I know about it. I've been clear on my stand that I was not aware that this being out for whatever reasons. म्हादयचें अस्तित्व वाटोवपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्या सयत 40 आमदारांनी राजिनामो दिवचो अशें आवाहन पेडणेच्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केलें. मांद्रे वाठारांत म्हादय विशीं घेतिल्ले सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे बसकेंत हें उलोवप जालें. म्हादय विशीं जनजागृती करपा खातीर पेडणेच्या दर एका गांवांत खासा बसका घेतले. बसका जाल्या उपरांत वाठारांत जाहीर सभा आयोजीत करतले अशें ताणें सांगलें. पेडणे तालुका म्हणून पेडणे शेतकरी सभाच्या विधिवनात बसले. आज आम्ही मांद्रे म्हणून बसल्यात, फाल्यां पेडणे म्हणून बसले. विषय इतकोच की आमकां ही जागृती सगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या घरापर्यंत व्हरपाची असतो. तर ताका लागून ही आज आमची मिटींग हाडलेली. सद्या केरी पासून ते बिंदोड्यापर्यंत सगळ्या गांवांतले प्रतिनिधी हांगासर, मागीर ते NGO आसात किंवा खंयच्याय संघटनेचे पदाधिकारी आसात, मेंबर्स आसात किंवा वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी आसात.
की आमच्या कडेन आदी सोशल सेक्टरात काम करणारे लोक आसात. एकत्र येवन आमी आज हांगासर आमचो फुडलो जो आमी कितें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आहा तो घडोवपाक आमी आज हांगासर चर्चा करपाक बसला. 2023-24 शिक्षणीक वर्सा सावन महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. ते बिगर सरकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य संघटनेच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. शिक्षणांतल्यान बरी पिढी घडोवपाचें म्हत्वाचें काम शिक्षक करतात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. This policy has been formulated through the discussion and deliberation, and after obtaining the feedback from the various stakeholders. Friends, this is nothing less than a revolution in the making, a revolution that is about to transforming the entire country. While speaking about the education, our Prime Minister Narendra Modi ji has said, education does not mean the knowledge means gyan only. It is also contain a life within it. It is not an arrangement, it is a duty. It is not merely a means of livelihood. It is a precious treasure of the noble tradition of giving, bestowing. The aspects which impressed me the most of this policy is entirely student-centric. It provides the flexibility to choose their own place of learning. They will be able to exit in between and take a break, join back and continue further studies. राष्ट्रीय खेळा खातीर निश्चित केल्ल्यो गोंयच्यो 27 सुवातो तयार आसा. उरिल्ल्याचे बेगीनूच उक्तावण करतले. नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत राष्ट्रीय खेळ 2023चे आयोजन जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. गोंयचो देशी खेळ लगोरी राष्ट्रीय खेळा 2023 आस्पाव करपाचो प्रस्ताव आयोए कडेन गोंय सरकारान केला अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 7 तारखेक आमची इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन जे आसा त्या संदर्भान आमची गोंय राज्याची आणि आयोएची एक जॉईंट मिटींग जाल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नॅशनल गेम्स विच इज टू बी होस्टेड इन द मंथ ऑफ प्रोबॅबली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड ऑर नोव्हेंबर फर्स्ट वीक. आम्ही ऑलरेडी टेंटेटिवली डिपेंड्स अपॉन द प्रायम मिनिस्टर आमची ओपनिंग सेरेमनी खातीर डेटूय आमी ते पळयताले. बट आमी प्रिपरेशन जे सुरू केल्लें आसा ते 25 ऑक्टोबर टू 5 नोव्हेंबर ह्याच्या दरम्यान आमी केन्नाय ओपनिंग करतले आनी नॅशनल गेम्स जातली ह्या संदर्भान आमचो तसो प्रयत्न चालू आसा. त्या संदर्भान लागणारे प्रिपेर्डनेस त्यांची तयारी कशी आसपाक जाय, ओव्हरलेस आसतले, वेन्यूज आसतले, बाकीचे सगळे काही गोष्टी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट आसतलो, आमकां बाकीचे लॉजिस्टीक आसतले, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, प्रोक्रुटमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स वीच इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट एज वी हॅव टू अप्रोच टू द एब्रॉड. बाकी सगळे ह्यो सगळे काही गोष्टीचेर चर्चा जाल्ले आसा. ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग आमकां काही जाल्ले आसात. आनी अत्यंत म्हत्वाचे विशय म्हणल्यारूच जे फेडरेशन्स जे आसात ते टेक्निकल टीम्स जे आसात, ऑफिशियल जे आसात ते टेक्निकल टीम्स आनी ऑफिशियल्स गोंयान विदीन 15 days येवन ज्यो 39 जे डिसिप्लिन्स वेगळे वेगळे कॅटेगरी भितर आसात ताजे सगळ्यो 39 डिसिप्लिनाचे वेन्यूज आणि त्यांच्या बरोबर बैठक जातली आनी आमकां कितें करपाक जाय त्या संदर्भात एक डबल प्लॅन तयार जातलो. बाय एप्रील मिड म्हणल्यार काही गोष्टी आमचे लोगोज, थीम सॉंग, देन द मास्कॉट डिझायनिंग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी लॉन्च करपाचो आमचे तसो विचार आसा. पण डेफिनेटली वी हॅव गियर्ड अप फॉर होस्टिंग द 32nd. आणि आमचो एक लगोरी पारंपारीक हो खेळ आसा आणि त्या संदर्भान गोंयान एक प्रपोज केल्लें आसा. आयोएच्या कोर्टान आमी तो घातिल्लो आसा. आणि अलॉंग विथ द स्क्वे मार्शल आर्ट हो जो प्रकार जो आसा तोय मेडल टॅलिंग भितर तो इन्क्लूड करचो असो आग्रहाची भूमिका गोविंद गावडेन घेतली. कोलवाळ वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्यान पंचायतीचो ना हरकत दाखलो, बांदकामाचो परवानो तशेंच कायदेशीर प्रमाणपत्र नासतना थंयच्या बंगार अड्ड्याक विजेचें कनेक्शन दिल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या.
ह्या गजालीचेर आक्षेप घेत काँग्रेसीचो मणियारो संजय बर्डेन म्हापशेच्या उप पुलीस अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलिसांनी हाची दखल घेवन अशा तरेची बेकायदेशीरपणां थांबोवची आनी तांचेर कारवाय करची अशी मागणी बर्डेन केल्या. हाचेर कारवाय जायना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी बर्डेन दिल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो कोलवाळे असिस्टंट इंजिनियर जो आसा हेणी कसलीच पंचायतीची एनओसी नासतना स्क्रॅप यार्ड हे कोलवाळे व्हडले प्रमाणान आहा थंयसर आनी तेच्या वयल्यान हाय टेन्शन वायर गेलेली आसा. तेन्ना हांवें दळवी साहेबाक सांगलें की म्हाजी कंप्लेंट अशी आसा की स्क्रॅप यार्डाक पंचायतीचे कसलेच कन्स्ट्रक्शन लायसन ना जाल्यार तेका हेल्थाच्या अंडर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे तेका कशें कनेक्शन दिता. कसलें कन्स्ट्रक्शन लायसन ना जाल्यार तेका उदकाचें कनेक्शन कसलें दिता आनी कशें कितें दिता. कसलेंच जर लायसन जर ना तर असिस्टंट इंजिनियर जो कोलवाळे ब्रांचात बसलेलो आसा हेणी स्क्रॅप यार्डाक हे लायटीचें कनेक्शन कशें दिलें हे अख्ख्या गोंयकारांक कळपाक जाय. हांव हायकोर्टान घेतलो पिटिशन घालपाक. इवन हांगा असिस्टंट इंजिनियराक सुद्दां जर बेगिल्ले बेगीन जर अशें जर भायल्या भायर गव्हर्मेंट सर्वंट जर चोरता जाल्यार तेचेर एक्शन घेयना असिस्टंट इंजिनियर हांव 100% केस घालतलो. हायकोर्टान केस घालतलो फकत घालतलो. पुराय गांवच्या लोकांचे एकमत नाशिल्ल्यान आजून मेरेन भोमा रस्त्याचो प्रस्न सुटावो जावंक ना अशें तळावो आमदार गोविंद गावडे हाणें सांगलें. भोमा रस्त्याक लागून कसलेंच राजकारण करपाची गरज ना, आपलो तेंको सदांच तळाव्या लोकांक आसतलो अशें मतूय ताणें उक्तायलें. हांवें तांकां सगळ्यांक एक कडेन आपयलेलें आशिल्लें. इनफॅक्ट दे हॅव कम टू मीट मी. हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी सगळीं एकठांय जावा, तुमकां कितें रस्तो जाय खंयच्यान जाय तो तुमी पयलो सांगात. पूण कितें जालां हांगा 5-6 जाण कोण तरी येतात, शेतकाऱ्यांचो विशय आसा, शेताची जमीन वता तोय म्हणटा आमकां थंयसरच्यान रस्ते नाका. बाकीच्यान वयल्यान सायडीच्यान तिसरो तो रावंड तो तूं जें कितें म्हणटा पळय न्ही थंय बाकीच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा. आतां हेतून आमदार आनी लोकांची जर कंप्लीट जर युनिटी जर आसा जाल्यार योग्य तरेचो आमी मार्ग काडपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ह्या संदर्भान तो जेदे वेळाचेर तेंच्यांनी डिमांड केल्लो पळय न्ही शेतांच्यान रस्तो व्हरया म्हणून, एक्चुली ह्या गोश्टी कडेन आमी फॉर आशिल्ले पूण बरेचशे जाणांनी ह्या गोश्टीचेर सुद्दां राजकारण केलें. आतां गांवची लोकल पंचायत ही पयलू बॉडी आसपाक जाय. तांकां खबर आसा कितें नुकसाण जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता. बाकीचे हे जे कोण जे वता पळय न्ही ते राजकारण करपाक वता. आमकां तातूंत राजकारण करपाचें ना. गोंयांतल्या दर एका गांवांत एक तरी टॅक्सी आसची आनी ह्या टॅक्सीचो मालक एक तरणाटो आसतलो. अशा तरेची यंग एंटरप्रेन्युअर स्कीम लॉन्च करपाची आसा अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन दिली. तशेंच गोंयांतल्या व्हडल्या उद्देग कंपन्यांनी गोंयकारांची नोकर भरती करची अशी मागणी मंत्र्यान ह्या वेळार केली. Since I am the transport minister, I want to tell you, we are also moving that we have got electrical buses which saves the pollution, saves you from pollution. We are getting more electrical buses. And even I think that let the Honorable Chief Minister say, he has plans even to have mass transit, how to do it, whether you have a big government. Even taxi, there was a lot of opposition. Even it will help you in your industrial estates. We have promoted Goa Miles. We have promoted a Goa taxi app. It is high time we adopt technology in everything that we do. And I have introduced a new scheme which the Honorable Chief Minister will be launching shortly on 15th or 16th as per his availability. I am preparing the platform where young entrepreneur scheme in keeping in tune with Atmanirbhar Bharat, Goy, Swayambhu Goy, self-sufficient Goa. We are going to see that every village has one such taxi where a young fellow will come and say, I'm in the taxi business, I have one car, I'm on the app, you can call me. Industry can use them, have a shared taxi instead of only looking at the buses. In certain specific places, even if they are far off, if a taxi is shared with 5 passengers and if rates are low as is going to happen with Goa Miles or app-based taxi, it will be affordable. That is, and those are going to be with CNG operated taxis. So things are changing for the better. We are seized of it. While you are the captains of very big industry, I have one humble thing to request you. One is the employment.
When I talk of employment, I have been representing to many big factories here. Of course, it's not that you can sort of take 100% what we recommend or what our my colleagues recommend or Honorable Chief Minister recommend. But please see that you employ Goans. If you employ more Goans after training them, you don't have to give them accommodation or house to live in. That is your major investment. Otherwise, that is a major problem for us in other terms. What happens is people migrate, they go and squat on government land, they go and squat on Gomantak land, and we are faced with the problem. This is going to lead to a social tensions in the future. That stage is coming, I can see it coming. So you also have a responsibility. When you want employees, when you want workers, it's your duty also to take care of them. As far as the housing is concerned, in whatever way government wants to help or you want help from the government, we are there to help you. Please ensure that more locals are taken in the long run. Please bear with me, it will help you. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.